श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची बर्थ एनिवर्सरी हा त्या निमतान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चार आयज हांगा क्लिनिनस ड्रायव्ह हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा आनी त्या कार्यक्रमाक सपोर्ट करपाक आमची 51 महिला सकाळची टायम काढून हांगा येयल्लेली आसा आनी आमी हो प्रोग्राम केल्लो आसा आनी 8 दीस जाले आमकां पार्टीन जे कार्यक्रम दिला मंडळ युवा महिला म्हणून आमी सगळे सक्सेस केल्लेले आसा आनी फुडें सुद्दां आमी अशेच कार्यक्रम करतले। आयज आमी हांगा बायणा बिचार क्लिननेस ड्रायव्ह केलेले आसा। आयज जवळ जवळ तुमकां पळोवंक शकता की आमच्या आयज युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते 100 युवा कार्यकर्ते आज हांगा जमिल्ले आसात। तशें दीपक बाईन सांगलेले की आयज सगळे पॉन्ड्स लेक्स निवळ करपाचे, पण आमी अशें ठरयलां की बायणा बीच जो आसा हो सदांच लोकांक मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग करतात, थंय प्लास्टीक दिसतात, थंय बियरीचे बॉटल्स दिसतात, हो सगळो आमी निवळ करपाचो कार्यक्रम ठरयलो आनी हो कार्यक्रम आयज जो श्यामाप्रसाद मुखर्जीचो बर्थ एनिवर्सरी आसा ताच्या अंडर हो कार्यक्रम जाता। 6 जुलय डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीची जयंती त्या निमतान आयज आमी हांगा एक कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो। वास्को मतदारसंघान फूल बायणा बीच प्लास्टीक फ्री झोन करपाक ठरयलेलो आनी हो कार्यक्रम आमी हांगा घडोवन हाडलेलो आसा। ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं उपस्थित युवा मोर्चाचे टीम, महिला मोर्चाची टीम आनी आमच्या मंडळाची टीम हे सगळ्यांनी मेळून आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल बायणा बीच प्लास्टीक फ्री करपाचें आमी ठरयलेलें आसा। इतलेंच न्हू जाल्यार जवळ 5 ते 2 वीक आमी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा। पयलो म्हणटा तो आमी योगा केलो, योग दिन। दुसरो आमी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीची पुण्यतिथी मनयली। आख्ख्या आमचे टोटल 12 वॉर्ड आसा, पूण आमी 10 वॉर्डांनी आमी तेजी ताका फोटो फुलां घालून अर्पण केल्लेलें आसा। हेच्या भायर आमी प्लांटेशन केलां। आमचे पर बूथ आमकां टोटल 39 बूथ आसा। 39 बुथान आमी झाडां रोयलेलीं आसा। आयज आमी तुमकां दिसून येता आसतलें, तुमी वास्कोचे प्रेस आसा हांगा आमच्या कंटिन्यू फूल मतदारसंघान सगळ्या बारीक काना कोपऱ्यान आमी झाडां रोयलेलीं आसा आनी हो झाडाचो कार्यक्रम आमी सारको मन लावन केल्लो आसा। इतलेंच न्हू प्रत्येक एका झाडाचो एक पालक आमी नेमलेलो आसा। इतलेंच न्हू जाल्यार आमकां आनी कार्यक्रम दिल्लो आसा जो प्लास्टीक फ्री ज्या जाग्यार पॉन्ड आसा, तळें आसा थंय त्या प्लास्टीक बॉटल्स आसा, प्लास्टीक आसा, हे काडपाचें आमी ठरयलेलें आसा। हो जो कार्यक्रम आमी हांगा घडोवन हाडलेलो हांगाच न्हू जाल्यार आख्ख्या देशभरान आसा। आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, आख्खे देशभराचे कार्यकर्ते आयच्या दिसाक हो कार्यक्रम खंय ना खंय घडोवन हाडलेले आसात। एकंदर उत्तर गोवा म्हणून प्रत्येक मतदारसंघात सगळे कडेन कार्यक्रम जाले। जेन्ना उत्तर गोवा म्हणटा तेन्ना म्हापशानूय कार्यक्रम जाले। ते मागीर कदाचित झाडां लावपाचें आसूनी, मागीर सिंगल प्लास्टीक जे यूज करून उडयता ते क्लिननेस आसूनी, काही विसर्जनाचे तलाव आसात किंवा तळी आसा तेजी साफ सफाई, काही नाले आसा तेजी साफ सफाई, अशा पद्दतीचे विविध कार्यक्रम जाले। आनी म्हाका दिसता आमी जे अपेक्षीत सोदताले तेच्या पलीकडे हे कार्यक्रम जाले। पूण आमी झाडां लायताना ह्या वेळार अशा पद्दतीन झाडां लायली। आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, पक्षाचे जे सगळे कार्यकर्ते आहात तेंच्यांनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली की आमकां तशेंच सांगलेलें झाड लायलेच म्हणून जायना, झाड अशा जाग्यार लावया जणू करून ते झाड म्हणजे ल्हानाचे व्हड जातले। जेन्ना ज्या पद्दतीन आमी ल्हान भुरग्याक आमचे ल्हानाचे व्हड करता तशें प्रत्येक कार्यकर्त्याक जे बुथार कमीत कमी 10 झाडां लावप आनी ती झाडाची कुयदाद घेवन ते झाड फूल फळ दिता तो पर्यंत तेजी वाट करप, अशा पद्दतीन आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी झाडां लायिल्लीं आसा। हांव प्रत्येक कार्यकर्त्याचे उत्तर गोंयचे तशें म्हापशेचे जे आमचे कार्यकर्ते आसा, मंडळांचे प्रमुख कार्यकर्ते आसा, जेन्ना हांव मंडळ म्हणटा आमची म्युनिसिपालिटी आहा पूर्ण म्युनिसिपालिटीची टीम तेंचें अभिनंदन करता। एकंदरीत तेंच्यांनी बरे कार्यक्रम हे केल्लेले की जेन्ना हो कोविडचो प्रसंग येयलो आनी आमच्या पासून आमचे मित्र, आमचे जवळचे कार्यकर्ते हांकां मरण येयली, त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता। माननीय पंत आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत हेणी एक बरें डिसिजन घेतलेलें आसा। आज देशान खंयच ना पूण तेणी एक अशें डिसिजन घेतलेलें आसा जो मरण पावलो हे कोविडच्या हेतून ताका 2 लाख सँक्शन केल्लेलें आसा। तशेंच की ह्या वेळार जेन्ना ही आपणाक जेन्ना सेवा करपाक म्हणजे जेन्ना आपले प्रसंग येता आनी जेन्ना तो ट्रिटमेंटाक वयता तेन्ना ताका अडचण जाताली, आर्थीक अडचण जाताली, त्या खातीर सरकारान एक डिसिजन घेतलेलें आसा। DDSSY हे जे कार्ड आसले, हेल्थ कार्ड आसले, ते फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांचे म्हणजे गोंयांत जवळ जवळ 2,50,000 फॅमिलींचे DDSSY कार्ड हे रिन्यू केल्लेला स्वताच्या सरकारच्या करता। हांव तेकाय लागून डॉक्टर प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करता। आज
आर्थीक परिस्थिती वायट येयल्ली आसा हांगा ही म्हाका खबर आसा देशांत तशी आमच्या गोंयांत आनी तशी म्हापशांत सगळ्या म्हणून आमचे पंतप्रधान मोदीजीन एक स्कीम काडलेली आसा तुमकांय खबर आसा फ्री रेशन ते आतांच न्हू टील नोव्हेंबर पर्यंत दिवाळी पर्यंत काडलेलें आसा हांव आमच्या उत्तर गोंयाच्या वतीन आनी म्हापशा मतदारसंघाच्या वतीन आमचे पंतप्रधान मोदींचें अभिनंदन करता तेणी एकदम सुंदर जाका खऱ्याक ती गरज आसली की अन्न लोकां पर्यंत पावपा खातीर ती योजना केल्ली आसा म्हणून तेंचें अभिनंदन करता आनी ह्या परत एकदां सगळे आमच्या कार्यकर्त्यांनी स्पेशली म्हापशेचे जोसवा बाबाच्या अंडर जी आमची मंडळाची जी टीम आसा म्युन्सिपालिटीच्या आधारार हे सगळे कार्यक्रम यशस्वी केले जे आमी दोन आमचे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचे एक पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी आणि डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जे जनसंघाचे संस्थापक असले आणि ताणे दाखवून दिल्या मार्गाचेर हे पार्टीचे काम चलता आणि मेन तेंचो जो प्रखर राष्ट्रवाद आणि जो त्यांचो एक नारो आसलो की काश्मीराक जेन्ना 370चे स्पेशल स्टेटस दिले गेले आणि खंय तरी काश्मीराक देशाच्या धारेपासून एक वेगळे दवरपाचें एक काम त्या टायमाच्या सरकारान केलें त्या विशयाचेर तेंचे मतभेद जाले कारण पयले जेन्ना इंटरिम गव्हर्मेंट 1947 स्थापन जाले जवाहरलाल नेहरूच्या अंडर तेन्ना तितून हे पयले भारताचे उद्योग आणि पुरवठा मंत्री आसले आणि जी इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन इंडस्ट्रियल बेस भारतांत स्थापन जाली तेचे जनक ते म्हटले आसल्यार अतिशयोक्ती जावची ना पण जे मतभेद तेंचे काश्मीर पॉलिसीचेर जाले दुसरो एक सांगपाचो मुद्दो म्हणजे ज्या टायमार बेंगॉल हे पाकिस्तानान गेले अशें वचपाचो तेन्ना एक सूर चालू आसलो तेन्ना हेंच्यांनी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन एक प्रखर एक आर्ग्युमेंट मांडलो की बेंगॉलचें पार्टिशन जावपाक जाय भारताचें पार्टिशन जावं किंवा ना जावं पण बेंगॉलचें पार्टिशन जावपाक जाय कारण तेंचें म्हणणें अशें जालें की ईस्ट बेंगॉलान जे मुस्लीम मेजॉरिटी प्रदेश आसा तो जर पाकिस्तानात गेलो जाल्यार हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट बेंगॉल आसा तो तेच्या बरोबर थंय वचोंक जायना म्हणून तेंच्यांनी प्रखर एक भुमिका मांडली आनी तेंचें म्हणणें म्हणटकूच वेस्ट बेंगॉलचें क्रिएशन जालें ईस्ट बेंगॉल आनी वेस्ट बेंगॉल नाल्यार आज पूर्ण बंगाल तेन्ना पाकिस्तानात वचपाचो आनी 71 तो बांगलादेशात वचपाचो वेस्ट बेंगॉल भारतांत जो उरला ते पूर्ण श्रेय म्हाका दिसता डॉक्टर श्यामाप्रसाद आज आम्ही सगळे जमल्यात आणि आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे वीज मंत्री आणि आमचे लाडके आमदार बाब निलेश काब्राल मंडळाचे अध्यक्ष बाब विश्वास बाकीचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आज डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीची 120वी जयंती सगळ्यांक खबर आसा हांव इतिहासान भितर वचना की जनसंघाचो पयलो प्रेसिडेंट आनीक 1952 जेन्ना जनसंघाची स्थापना जाली तेन्ना गुरू गोलवळकरान संघाच्या दीनदयाळ उपाध्यायाक तांकां जनरल सेक्रेटरी म्हणून दिले तांणी कार्य चालू केलें जनसंघ म्हणून एक सादेशें रोप लायिल्लें 1952 तें सादारण आज 1980 ताजें परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी भितर जावन आज ताजो वटवृक्ष जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा आनी हाचे फाटल्यान गेल्ल्या 70 वर्सांचे म्हाका दिसता 68-70 वर्सां कार्यकर्त्यांचे अथक परिश्रम आनीक विचारांची झेप आमच्या नेत्यांची हे सगळे वटवृक्ष जावपाक कारणीभूत आसा आयच्या दिसाचो विचार करतना ताजें हांव सादारणशें लिंक आमचे कुडचड्याच्या कार्या कडेन लावपाक सोदता आनी एक आमी संकल्प करया आयच्या दिसा की गेल्ल्या 10 वर्सांक 10 वर्सां जावपाक आयलीं तशें काळीज आमच्या आमदारान म्हणलें की सादारण 6-7-8 म्हयने उरल्यात 10 वर्सां जावपाक आनी तांचें कार्य आमी 1912 धरून पळयतात 1912 ते 17 आनी 1917 ते 2017 to 2022 अशें 10 वर्सांचो कार्यकाळ तांचो आमी पळयला पयले 5 वर्सांक एक बरी बेज कुडचड्याक आनी विकासाच्या दृश्टीन घाल्ली आमकां दिश्टी पडटा आनी तो विकास आज मूर्त स्वरुपान खंय तरी आमकां दिश्टी पडटा कोविडाचे खंय तरी दुश्टचक्र गेल्ल्या 1.5 वर्सांक जर लागलें नाशिल्लें जाल्यार आज आमकां तांणी जे संकल्प सोडिल्ले
ज्या विचारान ते मुखार गेले आनी जें तांणी करपाक हातांत घेतिल्लें तें पूर्ण जाल्लें आमकां दिसती पडटा आशिल्लें. पूण कालांतरान म्हाका दिसता ही फेज ही टेम्पररी फेज आसा आनी येणाऱ्या वर्स 1.5 वर्स भितर इलेक्शनाचे नंतरय बी 1 वर्स भितर इतले तांणी प्रोजेक्ट जे हातांत घेतल्यात ते पुराय जातली असो पूर्ण विश्वास निदान म्हाका तरी आसा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांकय आसा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की कुडचड्याचो जनतेचो तांचेर पूर्ण विश्वास आसा. 2017 तांकां जवळ जवळ 2रे क्रमांकाची विक्ट्री लीड गोंयांत मेळिल्ली 9,000ची. सादारण तितलीच लीड तांकां 2017 2012 मेळ्ळी तितलीच 2017 मेळिल्ली. आनी आमी आज संकल्प सोडया कारण तांचे फाटल्यान तांचो परफॉर्मन्स आसा, तांची धडाडे आसा, तांचें विजन आसा आनी तांचो दांडगो लोकसंपर्क आसा. ह्या माध्यमांतल्यान ते विजयी जातलेच. पूण कार्यकर्ते म्हणून आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा ही 9,000ची लीड जी आसा ती आमी इंटॅक्ट दवरतले असो आमी संकल्प ह्या घेवया. आयज जयंतीचे निमतान आमी सगळे कार्यकर्ते जमी जाल्ले आसा आनी आज म्हाका दिसता आशिश बाबानूय खुबश्यो गोश्टी सांगल्या ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक गोश्ट म्हाका सांगूंक सोदता की जे आज आशिश बाबान सांगले भशेन की खंय तरी एक बीज घातलेले आज वॉटर वृक्ष जाल्लो आसा आनी हे वॉटर वृक्षाचे आमी सगळे एक कार्यकर्ते आनी जे तेणे आयडियोलॉजी ते जे तेणे सांगलेले ते भशेन आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते फुडें वयता. विशय की सदांच एक चर्चा जाता आयडियोलॉजी म्हणल्यार कितें. आयडियोलॉजी म्हणल्यार ज्यो गोश्टी कित्याक हांगा खुबशे वेगळे वेगळे संपर्क आयडियोलॉजी मार्फत उलयतले जाता. आतां म्हाका इतले वर्सां काम करता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन आमचे कार्यकर्त्या वांगडा काम करता तेन्ना आमचे पार्टी लिडराचें काम करता तेन्ना एक लक्षात येयला की सगळे जे लिडर नॅशनल लिडर जावं स्टेट लिडर जावं हो कार्यकर्ता तेचो एकूच धर्म आसा की देश फुडें वयचो. ही भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी आनी ही आयडियोलॉजी फुडें वता तेन्ना म्हाका घर प्रमाण सांगूंक सोदता की ज्यो गोश्टी जेन्ना आमी खुबश्यो गोश्टी फुडें व्हरता तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की निस्वार्थपणांनी आमचे लोकल कार्यकर्ते दवरून लिडर दवरून सगळे निस्वार्थ कांय स्वार्थ नासतना एक भारत देश फुडें वयचो. आनी म्हाका दिसता हें सगळें करपाक आमचे आज जे जयंती निमतान आमी सगळे हांगा जमा जाल्ले आसा हो बीज भोगलेलो कितलींच वर्सां पयलीं हें आज फुडें वचपाचें काम आमचे इवन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करता, आमचो चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत करता आनी बाकीचे सगळे ते लायनीन फुडें व्हरता. सो हेंच हांव सांगूंक सोदता की आयडियोलॉजी म्हणल्यार कितें तें. आज वेगळे वेगळे विशय मांडून खंय तरी इलेक्शना पयलीं लोकांक दिशाभूल करूंक सोदतात प्रयत्न करता. कुडचड्या मतदारसंघान आशिश बाबान सांगले ते भशेन आतां म्हाका 10 वर्सांक जावपाक येयले एज आमदार म्हण आनी हांव म्हणना की खुबश्यो गोश्टी केल्या पूण हे लास्ट 2-3 वर्सांक आमकां हे कार्यक्रम मे बी जे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले जे फुडें व्हरपाचे विशय आशिल्ले हे फुडें व्हरपाक लोकांक सगळ्यांक खबर आहा कारण कितें तें. इनिशिएट हांवें केल्ले तर कंप्लीट हांवें करपाक जाय आशिल्लें. आतां एक गोश्ट आसा की हे प्रोग्राम जे आसा हे जे कुडचड्या मतदारसंघान डेव्हलपमेंट एक्टिविटी जे जे विशय आसा हे फुडें व्हरपाचें काम आमी पळयता. वयर काल एक 2 दीस पयलीं कोण तरी एक येवन भाशण करपाक लागले की कुडचड्या मतदारसंघात 3-4 दीस लायटूच नाशिल्ली म्हण पयर वादळाक. हे खंयच्यान भाशण करता आनी तेज्या वांगडा कोण रावता आनी कितें आसता हें तांकांच खबर. सगळ्या कुडचड्या वयल्या लोकांक खबर आसा की कुडचड्या वयले इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रिसिटीचे विशय कशे आसा आनी कितले इम्प्रूव जाला. हांव म्हणना की 100% इम्प्रूव जाला अशेंय म्हणना पूण इम्प्रूव खूब जाल्ले आसा. आनी हे भायले लोक तेंच्या वांगडा मर्जर म्हणटा पळय हे कसली एक्टिविटी करता कुडचड्या खऱ्यांनी कुडचड्या रावता हेका खबर आसा हे म्हाका प्रश्न पडलेलो आसा. चड टायम घेनासतना हांव पळय सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांगा जमा जाल्ले आसा हांव ताका मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी आयडियोलॉजी आसा की नेशन फर्स्ट नॅशनल डेव्हलपमेंट कित्याक भारत देशाची उदरगत जालीच जाल्यार सगळ्यांची उदरगत जातली हो विशय फुडें व्हरपाचे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बरे भशेन करता आनी आमचे कार्यकर्त्यां मनानूच तशेंच आसा. आनी वयर सकयल कितें मातशें वयर सकयल जाताच ते सगळ्या हितून जाताच पूण आयडियोलॉजी जी आसा हीच आयडियोलॉजी फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळें करया. सगळ्या काळजाच्या आनी उर्बीत माया मोगाचो येवकार आयज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघाचे संस्थापक आमचे तुमचे सगळ्यांचे एक महान ज्या व्यक्तीक आदरान भारतीय जनता पार्टी स्थान आसा ते आमचे पुण्यपुरुष आमचे भितर आसात आमचे ZP सुरेश केपेकार आमचे भाजपाचे सांगली मंडळाचे
दोन्ही जनरल सेक्रेटरी बाब राजेश आणि बाब सुदेश, आमचे कोर कमिटीचे बाब आनंद, माजी काउन्सिलर बाब प्रकाश, आतांचे काउन्सिलर बाब इकबाल सय्यद, सगळे कार्यकर्ते हांगा बाब प्रदीप चारीस, आमचे मंडळाचे बाब सुदेश देसाय, रामनाथ बाब, हांगा सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आमच्या ह्या थोर महामानवाची कथा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली नासतली. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक ही आसपाकच जाय, कारण आमचो इतिहास, आमचो जन्म आणि आमचो जन्मदाता कोण हे आमकां कळपाकच जाय. आयज आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणटात तो पक्ष सुरवेचो जनसंघ, आणि ह्या जनसंघाचो जाणें स्थापना केली ते संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जींचो जन्म हो आयचे दिसा, म्हणजे आमी 1901 भितर तांचो आयच्या दिसा जन्म जाल्लो आणि तांचो मृत्यू जालो 23 जून 1953. ह्या म्हणजे अवघ्या एका 50 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर ह्या नेत्यान संपूर्ण जगाचेर व्यापी, संपूर्ण आमच्या जगाक भितर सगळ्यात व्हडली जी पार्टी आसा त्या पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष जावपाचो ही जी ताणें रोप लायिल्लें ताजो आतां व्हडलो वटवृक्ष हो संपूर्ण विश्वा भितर जाल्लो आसा. म्हणूनच स्वतंत्र संग्रामा भितर भाग घेतना युरोपा भितर एक बॅरिस्टर म्हणून जाणी सुरवात केल्ली कामाक आणि शिक्षण सगळें युरोपा भितर जाल्लें. घरची परिस्थिती अत्यंत बरी आशिल्ली, बापूय विद्वान आशिल्ले, कांयच कमतरता नासली, पूण भारत देश स्वतंत्र जावपा खातीर ताणें आपलें योगदान दिलें. आणि ताचे नंतर जे सरकार आयलें त्या सरकारा भितर उच्च अशें स्थान म्हणजे मिनिस्टर फॉर कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज असली खात्यां मेळोवन ताणें नेहरूंच्या पयल्या सरकारा भितर एक मंत्री म्हणून काम केलें. आणि हे मंत्री म्हणून काम करता आसतना तांकां दिसपाक लागलें की भारत देश कोणाच्या हातान दिल्लो आसा आणि जे आयज पंतप्रधान आसात ह्या पंतप्रधान खऱ्यांनीच आमकां ह्या देशाक योग्य रितीन वाटचाल करता काय म्हणून रोखडेच ताणें ताबडतोब आपले हे सगळे कांय आपले विचाराचे हे जायना, भारत देशाक अशे तरेन आमी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें ना जे परत एक फावटी पारतंत्र्यान दुगळपाचें, कोणाचे तरी एक विशिश्ट हातून भितर वचपाचें आनीक अशें सगळ्याक समान कायदो ना अशे तरेन हें केल्लें. त्या वेळार एक कायदो तांचो मुद्दो आसलो की काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग आसा, काश्मीराचेर वेगळें राजकारण करपाक जायना. काश्मीराक आयज आनी पयलीं आमी पळयताले की म्हणजे एक म्हणटाले की हमारे भारत देश में किसी प्रदेश में 2 प्रधान नहीं हो सकते, 2 विधान नहीं हो सकते और 2 संविधान और 2 निशान नहीं हो सकते. म्हणजे आमकां 2 पंतप्रधान मेळपाक शकना भारत देशाक, पूण ती प्रोविजन आशिल्लें. आमी फक्त तिरंगा झेंडो होच आमचें ह्या अस्तित्व आसा, पूण तिरंगा सोडून थी आनी दुसरो झेंडो लावपाक मेळटा. तांचे खातीर दुसरें कॉन्स्टिट्यूशन जाता. ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां मान्य नाशिल्लो. भारत काश्मीर जर भारताचो म्हणटा जर जाय, भारताक जे कायदे लागू आसात ते काश्मीराक लागू जावपाक जाय म्हणूनच तांणी एक लढो दिलो. पयलीं काश्मीर म्हणटा तो भारताचो भाग म्हणटाले आमी नकाशाचेर आसतालो आनी थंय वतलो जाल्यार आमकां पासपोर्ट करचो पडटालो, परमीट काडचें पडटालें पासपोर्टा सारकें. तांणी ताजे विरोधान आवाज उडयलो. नेहरू पंतप्रधान कांय करना जाले. तांणी राजीनामो दिलो आनी म्हणलें म्हाजो भारत हो काश्मीरा सयत आसा आनी काश्मीरान वचपा खातीर म्हाका कोणाच्या परवानगीची गरज ना. जसो हांव उत्तर प्रदेशाक वतलो, जसो हांव बाकीच्या महाराष्ट्रान वतलो तसो काश्मीराकय वचून दाखयता. आनी परमीट काडनासतना ताणें काश्मीराचेर आमचे कार्यकर्ते चालून गेले. थंय तांकां भितर उडयलो. सगळे कार्यकर्त्यां सयत तांकां दामून दवरले. तांचे हाल अपेष्टा केल्यो, हाल करून त्या तुरुंगा भितर मेले. पूण तांणी जनसंघाची स्थापना केल्ली आणि त्या जनसंघाचे रोप आयज ते ना जाले तरी तांचे विचार घेवन आमी मुखार सरले आणि भारतीय जनता पार्टी एक व्हडलो वृक्ष जालो. ज्या भारतीय जनता पार्टीन सदांच आरोप जाताले की ते फक्त हिंदुत्ववादी पक्ष आणि बाकीचे
आयज तुम्ही संपूर्ण हातून भितर पळयले जर जायत भारत देशां भितर ह्या भारतीय जनता पार्टीन कोणाक खंयच्याच एका धर्माचेर अकारण राजकारण केले ना, विरोध केलो ना किंवा सगळे धर्माचे सर्व धर्म समभाव ही भावना खऱ्या अर्थान चालीक लायली आणि आयज हळूहळू हो विश्वास संपूर्ण भारता भितर जालो. आयज आमी गोंयच्या राज्यांनी पळयतले की सादारण ते आमचे हिंदू आमदारांच्या पेक्षाही चड आमदार आमचे कॅथोलीक आसात किंवा अल्पसंख्याक आसा. हो विश्वास खंयच्यान निर्माण जालो? तांच्या कृतींतल्यान तांणी घालून दिल्लें संविधान, तांणी घालून दिल्ल्यो पक्षाची घटना ही आमी मान्य करीत गेले आणि हातूंतल्यान आयज सर्वव्यापी असो हो पक्ष जावन आसा. ह्या वेळार ह्या थोर महामानवाचे आमी स्मरण करप आणि त्याच्या जन्मदिसाचेर आमी प्रतिज्ञा घेवप की भारत देशान भितर कोणाचेर अन्याय जावचो ना, सगळ्यांक समान हक्क मेळटले, प्रत्येकाक एक स्वतंत्ररित्या आमचे एक हें आसा संविधान आसा, आमचे जी घटना आसा त्या घटनेनुसार जगपाचो हक्क आसा, प्रत्येकाक आपल्या हक्का खातीर झगडपाचोय हक्क आसा. आनीक ज्या मानवान आमकां ही दिशा दिली तांच्या ह्या वेळार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आमचे सांगे भाजपा मंडळा तर्फे आमी तांकां तांचें जें चरित्र आसा तें सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले आनी आयज आमी तांचे कडेन तांच्या हातून श्रद्धांजली ओंपतात आणि तांचें कार्य पवित्र कार्य जें ताणें आमच्या हातान सोंपयलें आसा तें निर्विघ्नपणान आमी सगळ्या कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करतात. तांच्या आत्म्याक बरी चिरशांती लाभूं आणि तांचे आशीर्वाद आमचे सदांच आसूं आणि भारत देशाक एक महान देश, एक सुपर पॉवर करपा खातीर आमकां. आज 6 जुलै डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींची आज जयंती. त्या निमित्तान आज आमी हांगा तांच्या फोटोक हार घातलो. म्हजे बरोबर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रातले मंत्री श्रीपाद भाऊ आसात, राष्ट्रीय सचिव आणि आंध्र प्रदेशचे सह प्रभारी सुनील देवधरजी, आताच आमचे हांगाले आमदार बाबूश पंचरस आशिल्ले आमच्या पार्टीचे सगळे पदाधिकारी. आज गोंयभर आमी जयंतीच्या निमित्तान सगळ्या मतदारसंघा भितर अशा तरेचे फोटोपुजन, कांय मतदारसंघांनी पंचायत वायज, कांय मतदारसंघांनी बूथ वायज असे कार्यक्रम करप अशें ठरयल्ले आसा. तशें आमी 23 जून जेका आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जींचो बलिदान दीस म्हणटात त्या पासून आज पर्यंत वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी हो सबंद गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. सबंद गोंयान आमी चड 50,000 झाडां लावपाचें उद्दिश्ट दवरिल्लें आनी आमचे वेगवेगळे मोर्चा, पार्टीचे कार्यकर्ते, युवा मोर्चा हांच्यांनी ते त्या भागा भितर आपापल्या बुथाचेर झाडां लावपाचे कार्यक्रम केले. आज शेवटचो कार्यक्रम आसा. सुनील देवधरजी हे ऑल इंडियाचे ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख आसात आणि गोंय राज्य हे त्याचे ते प्रमुख आसात आणि म्हणून तांच्यांनी ठरयलें, काल पासून ते गोंयान आसात. आज तांचे 2 कडेन कार्यक्रम जातले. एक आताच पणजी हांगासर तांचो ट्री प्लांटेशनचो कार्यक्रम आसा आणि त्यानंतर सांजचो त्यांचो 4 सांताक्रूज मतदारसंघा भितर त्यांचे 2-3 वेगवेगळ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांत त्यांचे कार्यक्रम दवरल्या आणि ते कार्यक्रम जातकच गोंयभरल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक ते व्हर्च्युअली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जिवनाचेर एकंदर ते उलोवप करतले आणि ते डायरेक्ट लायव्ह आमी गोंयभरल्या कार्यकर्त्यांक आमी दितले. फेसबूक, युट्यूब सगळी कडेन आसतलें आणि त्यामुळे अशा पद्धतीन वेगळे, कारण गेले 15 दीस झाडां लावपाचो कार्यक्रम आसत किंवा प्लास्टीक. ह्या वर्सा आमी पार्टीन ठरयलें की केवळ क्लिननेस ड्रायव्ह म्हणटा आसतना प्लास्टीक हटाव मोहीम ही करपाक जाय. त्यामुळे ते सुद्धा कार्यक्रम सगळ्या मतदारसंघांनी आयोजन केलें आणि खास करून त्यांचे कडेन सुनीलजी कडेन आज एकूण गोंय देशभरातली 10 राज्यां आसली जेका तेंच्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी तेंच्यांनी दौरे केले ह्या 14 दिसाच्या दरम्यान आणि आज शेवटच्या कार्यक्रमांक ते गोंयान आसात आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचे एकंदर कार्यक्रमाचे आम्ही केले. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी अत्यंत कमी वर्ष जगले. केवळ 52 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये असा राजकारणी की ज्यांनी भारतावरती आपली कायमस्वरूपी छाप सोडली असे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी होते, ज्यांची आज जयंती आहे. त्यांनी केवळ सिद्धांतांसाठी राजकारण केलं, कधी खुर्चीसाठी राजकारण नाही केलं.
त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा सिद्धांतांसाठी 1942 मध्ये पश्चिम बंगाल राज्य, त्यावेळेला बंगाल होता, बंगाल राज्याचं वित्तमंत्री पद सोडलं. सिद्धांतासाठी त्यांनी 1950 मध्ये केंद्रीय उद्योग मंत्री पद सोडलं. सिद्धांतासाठी त्यांनी बलिदान दिलं. जम्मू काश्मीरला भारतामध्ये संपूर्ण विलिनीकरण करण्यासाठी त्यांनी बलिदान दिलं आणि त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची जी मूळ राजकीय पार्टी भारतीय जनसंघ याची स्थापना करणारे ते होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की आपण नवनिर्माण करू. श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले होते की आपण पुनर्निर्माण करू. आणि आज पुनर्निर्माणाच्या मार्गावरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींच्या माध्यमातून मोठ्या वेगाने भारताची घोडदौड होते आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी ज्याच्यासाठी बलिदान दिलं ते 370 कलम हे घटनेतनं ॲब्रोगेट करून जम्मू काश्मीरचं संपूर्ण विलिनीकरण करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या आत्म्याला शांती दिलेली आहे आणि सगळ्या देशाला न्याय दिलेला आहे. नमस्कार. आज एका थोर पुरुषाची म्हणजे श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जींची आम्ही जयंती देशभर साजरी करतात. भारतीय जनता पार्टीची म्हणजे मुळात जनसंघाची जडणघडण आणि जे तत्व घेऊन ते भायर सरले ताणें खंयच कॉम्प्रोमायज करूना. म्हणजे पयलींच्या अप्सरान तानावडे आणि आमचे सुनील देवधर यांनी या संदर्भात माहिती दिली. कसली गोष्ट ही त्यागान मेळटा. लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी हो देश पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्य दिवपा लागून लाखो बलिदान दिले. परंतु देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुद्धा या देशाचे सांभाळपाची जबाबदारी योग्य मूल्य योग्य विचार घेऊन राष्ट्राक फुडें व्हरपाचें काम जे आसा ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी सारख्या व्यक्तींनी केलें आणि त्यांच्या त्यागामुळे आज आमचो देशूय उबो आसा, आमची पार्टी उबी आसा. म्हणून आमचे एक आराध्य दैवत अशाच पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक कार्यकर्तो हो तांचे कडेन ह्या दृष्टिकोनातून पळयता. साधारण जो काही या देशाक चलत आशिल्ल्यो काही गोष्टी आशिल्ल्यो आता ताचो उल्लेख जालो. बंगाल हे संपूर्ण पाकिस्तान वचपाचें अशें तेंचें षडयंत्र आशिल्लें. खंय तरी बंगाल वेगळें दवरचें अशें सगळे तरेचे पार्टीचे लोक म्हणटाले बंगाल हे वेगळेच आसूंदी. जशें काश्मीर 370 दीन वेगळे केल्ले. परंतु श्यामाप्रसाद मुखर्जीन एक ताकद थंय संघटन हे केलें आणि 2 तुकडे जाल्यार कोता येता. परंतु बंगाल हो हिंदुस्थानाचो पार्ट आसा म्हणून ईस्ट बंगाल आनी वेस्ट बंगाल जालें आनी म्हणूनच हो वेस्ट बंगाल म्हाका तातूंत मेळ्ळो. जम्मू काश्मीर कशे पद्दतीन आशिल्लें खबर आसा. फक्त 450 संस्थानांमध्ये बाकी सगळी संस्थानां विलीन करून सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी घेतली. परंतु एक जी जबाबदारी नेहरूचेर आशिल्ली ती जबाबदारी आनी योग्य परी पार पाडली ना. आणि आतापर्यंत म्हणजे गेल्या वर्सापर्यंत जर जम्मू काश्मीरचे 370 जे हटयले ताच्या पयलीं म्हणजे हजारो लोकांनी थंय प्राण अर्पीत केले. कोट्यावधी रुपयाचो फंड दिलो. परंतु आतंकवाद ताणें आमकां आतंकवाद दिलो आणि आमचे खुबशे भारतीय थंय खंय तरी बळी पडले. आणि त्यामुळे ताणें आंदोलन केलें म्हणजे परमीट ना म्हणून ताका अरेस्ट केलो. परंतु भितर वचून काही दिसांनी ताचो खून जालो. म्हणजे त्या बलिदान दिलें त्या त्याग केलो आणि त्या त्यागाचं जे कितें आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मोदी सरकार आयले नंतर 370 हटोवन म्हाका दिसता 370 हटयले. ही खरी तांच्या आत्म्याक श्रद्धांजली आहे. तांचे खरोखर ते त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळटली आणि सूख जातलें. अशे अनेक मुद्दे म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड आसतलो 370 जाले तरेतरेच्या विशयान हो देश आमचो खंय तरी आपले भितर हे जावन उरतालो तो खंय तरी काडपाचें काम जें आसा तांच्या पावलाचेर पावल दवरून भारतीय जनता पक्ष या फक्त या देशभक्तीच्या हाणें आज फुडें वता आणि हे राष्ट्र सुखी जावचें आणि संपूर्ण जगाक आमी कितें तरी दिवचें अशे पद्दतीचे विचार हे तांचे आशिल्ले. ते तांचे विचारांक सदोदीत तांचे विचाराची प्रेरणा घेवन आमी भारतीय जनता पार्टी फुडें वता आणि एक यश संपादन करता.